नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, येवकार तुमकां सगळ्यांक. सिटीजन अपडेट घेवन परत एक फावट तुमच्या मुखार हांव आयला. ह्या संवसारांतले इतले काम लोक करतना आमकां दिश्टी पडटा. नॉट ओन्ली इन गोवा, इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. सगळ्यांत श्रेश्ठ दान जें आसा, जे लोकांक हेल्प करप. आपले कडेन एक ल्हान आसतना आई सदांच म्हणटाली की आपले कडेन जर मूठभर आसा जाल्यार एक बोडभर लोकांक दिवप, गरजू कोण आसता तांकां दिवप. आयच्या ह्या काळान आमकां अशे मनीस दिश्टी पडटात जे आपल्या कडेन जर मूठभर आसा जाल्यार ते मूठभरूय दिता, तेज्या भायर आनीक खंयच्यान तरी हाडून दोनी हातान जितले पावतात ते सुद्दां लोकां कडेन वांटपाचो प्रयत्न करता. बियोंड द लिमीट आपल्या कडेन जें जाता तेज्या भायर वचून आपूण आनीक कितें करपाक शकता, अशा तरेचे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, दिग्विजय चौहान. वेलकम टू द शो. नमस्कार. नमस्कार. दिग्विजय बाब, सगळ्यान पयलीं थँक्यू व्हेरी मच, कारण पुराय गोंयच्या वतीन म्हणपाक सोदता आणि जे तुवें काम केलें नॉट ओन्ली इन दीस लॉकडावन, ताच्या पयलींच्यान तुजें काम सुरू आसा. जेन्ना उलयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें, बट हे लॉकडावना वेळार तुवें खूब लोकां कडेन पावलो. सो मार्चान लॉकडावन जेन्ना सुरू जालें तेन्ना तुवें एक परिस्थिती पळयली आनी कितें आशिल्लें तकलेन जेन्ना हें लॉकडावन सुरू जालें तेन्नाच्यान? स्टार्ट जाले तेन्ना हांवें पळयलें की हॉस्पिटलान गेल्लो एक्चुअली एज माय रेग्युलर रुटीन. आय हॅड गॉन टू हेल्प करपाक गेल्लो कोणाक. थंय पयले खुबशे गरीब लोक आशिल्ले वाटेर. सो इमिजिएटली कॉल केलो मिसेसाक, अशें अशें आसा, गेट द थिंग्स रेडी, सगळे रेडी कर. गॅस बीस सगळे हाडले तेणे वचून आपणाच्या आवय घरा कडल्यान. आनी रांदपाचे बी प्रिपरेशन्स, आय एम पुटिंग इट इन शॉर्ट. प्रिपरेशन चालू केले. रांदपाक पयले दिसाक आमी फक्त 100 लोकांक वचून वाटले रेल्वे स्टेशनार. मागीर कळपाक येयलें की सगळे कडेन प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला म्हणून. आनी तो एक व्हिडिओ घालतकूच खूब कॉल येवपाक लागले सगळे कडल्यान की खूब जाणांक जेवण बी जाय म्हणून. सो थंयच्यान हांवें स्टार्ट केलें वाटपाक जेवण खूब जाणांक लागून. सो इट वॉज लायक इट स्टार्टेड फ्रॉम 100 to 500 and it went on more and more people, like so it started like cooking was becoming difficult as limited लोकांकूच मेळटाले कुकिंग करतकूच. अमकेच लोकांक, 300 लोकांक नाल्यार 500 लोकांक. पूण अशेय लोक आशिल्ले की जेंकां राशन मेळनासलें. सो आय थॉट की वचून राशन डिस्ट्रीब्यूट केल्यार तेंकां डेली रावपाक पडपाना जेवणाक लागून. नाल्यार आमी वाटपा वता तेन्ना रावतात, बरें दिसना आमकां. अरे रावल्या भुके पोटान आमकां, आमी लेट जालो जाल्यार तेंच्या पोटाक भूक लागतली आनी दे विल बी सफरींग. So I decided to make grocery packets, which included dal, rice, salt, pickle, my biscuits, Maggi, etc. Like small things. तितून पैसेय घातले हांवें की तेंकां दूध घेवपाक मेळटलें भुरग्यांक लागून. दूध बीन कित्याक तांती दूध बी म्हाका घेवन वचपाक पॉसिबल ना practically. So then I started and lot of boys contacted me. So Pedne, Bicholi, Mapsa, Panjim, Mershes, Donapaul, Madgaon, Savarde, Sange, Kepe, Kankon, all area. So almost all Goa I covered, and this is all from my savings. पयली हांव 5% donate करतालो for good deeds when I started off my business, because my dad used to do a lot. This is following his footsteps. So later on I started donating 10%, 15%, 20%, because I follow Mr. Ratan Tata a lot. So I do not need to be a politician to be doing anything good to anybody. That is my clear message. I have no political motives in my life. Being a businessman, successful businessman, I can do so much, then why do I need anything more? Then I started donating 30% of my business income. Became 35. In my lockdown, I donated 65% of my business income. And with that, me, such a small businessman, I could reach out to 2 lakh people. 2 lakh lokank, 2 lakh. I did calculation after I spoke to you. I made a proper calculation. Minimum 20 bags a day of rice. Only rice, huh? Only rice. I just calculation sang that 20 bags into 25 kg per bag is 500 kg per day. 500 kg into 40 days is 20,000 kgs till today. And 20,000 into 10. Suppose तू 10 लोक धर, तू 1 किलो 10 लोक जेवता. According to internet, when I googled it, it says 22 people can eat in 1 kg. 1 kg. That is according to that particular milligrams. But
according to my mother, she is a chef and she is having catering business. She said 10 people. So according to 10 people per kg, it is 2 lakh people. आणि सेपरेट दाल राईस तुगेले सॉल्ट मॅगी बिस्किट्स ते सेपरेटच फक्त रायसाचे 2 लाख लोकांक प्लस आय हॅव डन सर्जरीज फॉर हेल्पलेस पीपल जीएमसी बंद आशिल्ले बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन सर्जरीज वॉज नॉट हॅपनिंग सो आय टूक देम टू प्रायव्हेट हॉस्पिटल अँड गॉट देम ऑपरेटेड देन मेडिकल हेल्प whatever possible way that I could give them money पायलट जावं रिक्षेवाला जावं शिपी बोटकार जावं जे आडकोन उरले आता हांगा जानेवारीन येयल्ले ते तांकां 2000 कोणाक कोण म्युझिशियन आसा ताका एक 2000 आनी कोणाक एक 5000 कोणाक मेडिकल हेल्प जाय कितें ट्रिटमेंटाक लागून एक 10,000 रुपया दिस इज ऑल माय मनी which I've earned for past 17 years that I'm working. So it's not difficult. 17 वर्सां आणि 2 महिन्याचो इन्कम उडोवपाक जायना आमकां जाल्यार लज म्हाका एज अ बिझनेसमॅन आय कॅनॉट बी सेल्फिश कोणे कोणे बंगले गाडी बी घेवन दवरले आसतले दॅट आय डोंट नो बट आय लिव अ व्हेरी सिंपल लायफ दिस इज माय से दॅट विच बरोबर एनी बरोबर बिझनेस अँड अगेन हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लम्सूय तुवें फेस केले आसतले सो एक गोश्ट जी उलयतना बद्दल तुवें सांगिल्ली की अबावट एक 6 मंथ बेबी आशिल्लें तांचे पयशे नाशिल्ले ताका दूद दिवपाक फॉरेनर आय गेस कितें आशिल्ली ते ही इज अ गोवन ओके वर्किंग इन इंग्लंड त्याची बायल एक्सपायर झाली ड्यू टू अ हार्ट अटॅक इन लंडन इन युके ओनली ओके and ओके he lost also his job he had to come down to goa so किती झाले म्हाका त्याचे बेबीचे गॉडमदरान कॉल केलो म्हाका ओके आणि म्हणले की दिग्विजित तू इतले जाणांक हेल्प करता मागेले गॉड चायल्डाक मातशे हेल्प जाय आशिल्ले त्याचे डॅडीलो जॉब गेल्लो आसा ताका दूध घेवपाचे सुद्धा पैसे ना त्याच्या बायलूय एक्सपायर झाली सो मागीर ताका ऑलमोस्ट 2 मंथ्साचो सप्लाय घेवन दिलो पॅम्पर्स घेवन दिले आणि हेच्या फुडें ताका सांगला की हो चलो काय चलो माझो हेच्या फुडें कितें रेस्पेस जाता तेजो आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट लायक दीस आय हॅव गॉट 26 फॅमिलीज इन टुडेज डेट होमगार्ड जावं दृष्टी फाउंडेशन तुमचो लायफ गार्ड जावं नाल्यार आमचे खंय विडोज जावं सगळ्यांक हांव पर मंथ 3 to 5,000 रुपीज म्हाजे तर्फेन दिता प्लस इन माय सलून सिनियर सिटीजन्सांक हेअर कट्स और वॉट एवर ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन माय सलून क्या बात आहे म्हाका दिसता आयजकालच्या घडयेक अशे व्यक्ती मेळप भरपूर मुश्कील जाता बट दिग्विजीत हे सगळें करता आसतना यू सायड बिचोले पेडणे पणजे सुद्दां बाकीचे सगळे रिजनान गोंयच्या काणकोण पर्यंत तूं पावलो बट ही चेन बिल्ड करपाक चड टायम लागलो ऑर डिफिकल्टीज कितें आयली तुका ना कितें जाता म्हाजे कडेन पयशे आसा म्हणून म्हाज्यान करपा जालें थोड्यांक कितें करपाक जाय पण पयशे ना दोज बॉयज कॉन्टॅक्टेड मी आमचो मंदार फुटबॉलर ऑल्सो FC गोवा देसाय he also called me he wants to join me so he was also doing his job every day lennon म्हणून आसा काणकोण जमीर म्हणून आसा बिचोली so they contacted me and said आमी रेडी आसा तुका हेल्प करपाक तू आमकां दी ग्रोसरीज कितें आसा ते आमी वचून डिस्ट्रीब्यूट so from 2 hands I had started getting 5 10 15 hands one person having 15 hands how many things can I do so हांव हांगा स्टॉक हाडून दवरतालो ते येताले कलेक्ट करताले वताले तेंगे पेट्रोलाचो दिसपेस सगळं हांव तेंका दितालो नॉट दॅट दे आर पुटींग आय मेड देम सफर बिकॉज आय केम एज अ डिश वॉशर आय वॉज अ डिश वॉशर फ्रॉम स्क्रॅच आय हॅव कम अप म्हागेलो बापायलो एकूय रुपया ना म्हाजे कडेन ना आवयलो 1 रुपया आसा म्हाजे कडेन I was a dishwasher from there. Whatever I am today is from scratch, not a single rupee from anybody, not any illegal businesses in mine. इन्स्पायरींग स्टोरीजूच स्टोरी आसा सारकी एंड All the police stations sanitized first. हांवें केल्ले start. Railway station Margaon पयलीं हांवें sanitize केल्ले. Margaon market, whichever areas possible, fogging, sanitizing. Margaon market with 18,000 liters of water and disinfectant. I was the first person to start sanitizing all the areas in Goa. See what happens, we do not grow because we have expectation. आम्ही कोणाक कितें दिलें वळखीचो कोण फ्रेंडाक केले अरे फ्रेंडाक हांवें अमकें दिलें आतां तो म्हाका लागून कितें करतलो दॅट इज वेअर वी स्टॉप अ सक्सेस आतां हे अननोन कितले 2 लाख म्हाका हांव कोणाक वळखता कोणाकूच वळखना हांव दिलें जालें म्हाजें मन खूश तेंचे कडल्यान एक्सपेक्टेशनूच ना म्हाका सो आय एम हॅपी आतां हेच म्हण तूं कोणाक हेल्प केलें आमी लोकांक सगळें सायडीन हांगा कोण फॅमिली मेंबर्स दीस दॅट
then we have expectation. Next time when we go to them, अरे त्यांना आहे तुका help केलं मरे आता तू पावपा जाय मरे म्हाका. Then we start getting depressed. बरोबर. So expectation we should never have from anybody, whether our kids, our parents, our teachers, or whatsoever. So we should never have expectation. Then you will be happy. Just keep doing good. Help only one person also. That's about it. आयज जेन्ना तूं भायर वता तूं जेन्ना पळयता आपूण हेल्प केल्ले लोकांक किंवा सरावंडींग आयज कितें परिस्थिती पळयता भायर? आता सध्या परिस्थिती present state is very bad. Till today, I have minimum 700 to 1000 inbox messages for help, हो. financial help from West Bengal, from Solapur, from Delhi, from Pune, from Mumbai, from all these places for financial help. Oh, And okay. Goa also, me as an individual कितलो म्हणून पावतलो, कितले जाणांक सपोर्ट करतलो, for how long? हम्म. So the situation is very bad. लोकांचे कोणाक रेंट, थोड्यांक कितें प्रॅक्टिकल नॉलेज ना, भाडेकरू पयशे मागता म्हणून हेही टेन्शनान येता, दिवपाक गरज ना भाडे. म्हाजेच बिझनस ना, म्हाजोच जॉब ना जाल्यार हांव खंयच्यान भाडे दितलो. आनी एक प्रॉब्लम म्हाका दिसता फेस जावपाचो आसा थोड्या दिसांनी सायकोलॉजिकली, कारण खुबशे जॉब्स ऑर जॉब्स इफेक्टेड जातले एन देन घरा कडेन आसल्या कारणान सायकोलॉजिकली प्रॉब्लम सुरू जावपाक शकता. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें कितें पळयता? For me, this pandemic came many years back at the age of 14 when my dad passed away. हे pandemic म्हाका तेन्ना जालें, हे corona आतां लोकांक जाला. For me, that is why it is very simple. For me, it is as good as there is no corona and there is no business. म्हाका फरकूच पडना. At that time, I took these challenges. Now it is the time for people to be positive. Think. Don't depend on your job. Or job आता गेलो, आता फुडाराक कितें करतले? What is your capability? Try and understand your capability. Ata I am 8th standard fail for your information. I have done only 8th standard. I am not educated. Only Manoika school has taught me good English. So that is what I have with me. So I have done all businesses, finances I manage. Everything I manage by myself. That is how, because तो रस्तो खण खंय आसा, स्पीड ब्रेकर खंय आहा, तो हांवें खूद चलयल्या गाडी. So I was a sportsman, 100-meter sprinter, gold medalist, go-karting champion, national championship. This was, everybody thinks, "Are I'm champion job." No, I had to make some money for my living. So I tried my ways in different aspects. Okay, I didn't do it alone. खंय आनी किचनान हेल्पर म्हणून, मागीर कितें शेकार वेटर म्हणून कामाक आसलेलो, आनी खंय कॉल सेंटरान कामाक लागलो. कॉल सेंटरान म्हाका कळ्ळें की I have got good selling skills. And I gave a fake resume that I am 12th standard pass, and I gave my interview and I passed in the interview. But looking at my ability to sell, the company overlooked all my documents and they kept me on the job. Senior problem zalle then. So I feel everybody should take this time rather than taking stress. Are paise khanchan yetle? What is your ability? Housewife, start cooking. What is the best that you cook? Try to sell that at a cheaper price than the market. आता तुगे कॉस्ट प्राइस आसता गोंयान कितें कर 50 रुपया कितें हाडले 100 रुपयान विकपा सोदता. Why you want that 100 rupees, 50 rupees margin double? 50 रुपयान घेवन 55 रुपयान विक, but increase your volume, no? Rather than selling to 10 people, sell it to 100 people and make that. So your business is growing eventually and it will keep on expanding. Have an idea of less margin in your product. That is when you will make through काटे आसा पळय आमचे. काटे means different businesses in the market are the thorns. If you want to get through them, you need to know how you will not get yourself wounded and get. Best is to break the market down, reduce the prices. Right now people don't have money. कितें सवाय आनी बरें मेळटले ते लोक घेतले. And homemade food, everybody is anytime ready to take those orders rather than coming from a restaurant. So start selling something from your house. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केलें. एंड इन दीस लॉकडावन स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टींग युअर सेल्फ. तूं नवीन कितें करपाक शकता एंड एक हाच्या फुडें बियॉन्ड द लायन कितें आनीक तुजे कडेन कला आसा ती सोदून काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. दिग्विजय, म्हाका लास्ट मॅसेज तुजी जाय फॉर द पीपल ऑफ गोवा, गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर तुजे कडल्यान. So
it is a request to everybody. I understand this is just like a war. There is this army of coronavirus waiting to kill you and getting out there. If you had always dreamt about being a warrior or joining the armed force, this is the time for you to get out, be safe, and try and help people around you. एक नेल्या दोन family side in help करपा जाता आमच्यानी. If me being a businessman, uneducated businessman who has reached out to 2 lakh people, I think so खूपशे असतात Gujaratis, Marwadis, Goans, and lot of people are there like who are making money. थोडे थोडे सगळ्यांनी आपापणाल्या शेजाऱ्यान डोनेट केले जाल्यार सगळे बऱ्याक पडटले. Like no, you need to get out medical help before in Goa and my childhood I used to see even if it is a marriage, शेजारी बी हाडून सगळे दिताले तेन्ना लोड येयनाहलेलो. And guys, one more message. Please do not waste. I till today have not done a marriage celebration to spend 15-20 lakh rupees. That money I have spent on helping people around, and I am feeding every day 500 people. Every day क्या 500. बात तुम्ही काजरा फक्त एकूच दिसा 500 लोक आपयता. ते पैसे सेव्ह करून हांव गरिबांक डेली म्हाज्यान ते पैशान बिझनेस घातलो. ते पैसे तुम्ही बायलेचे बिझनेसान इन्व्हेस्ट करात, आपणाचे ओन बिझनेसान इन्व्हेस्ट करात, आणि you make a business where you are making money every day and every day try and help people. You all will prosper. It is positive energy, guys. That is how I have grown. Lot of people say I am doing a lot of illegal business. I open challenge करता सगळ्यांक. माझे सगळे डिटेल फाइंड आउट करा. I will leave this country and go if that is the thing. I am very much clean. That is why I come up with live videos on social media, and it is very easy for me. माझे सलोनान फ्री हेअरकट दिवपाक कितले वता, कातर आणि हेअर कोमान किती पैसे वता वचना. फ्री हेअरकट सिनियर सिटीजनाक दिले म्हणून किती जाता. डोनेट केले माझे प्रॉफिट्सांतल्यान. रतन टाटा डोनेट्स ऑलमोस्ट 66.68% ऑफ हिज एन्युअल इन्कम. आय थिंक एक इन्स्पिरेशन आमच्या फुड्यान बशिल्लें आसा अँड वी ऑल शूड लर्न फ्रॉम दीस पर्सन. रतन टाटा हांकां इन्स्पिरेशन धरून आपलो बिझनस आनी समाजान काम करपा खातीर फुडें सरिल्लो दिग्विजय बाब, म्हाका दिसता वी आर ग्लॅड टू हॅव यू ऑन आवर शो. आनी खरेंच खूब खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन, अँड अश्यो सगळ्यो गजाली तुवें दिग्विजय बाब सांगलेले आसा. अँड आय फाइंडिंग थिंक सोल्युशन. फायंडींग सोल्युशन एक्झॅक्टली, नॉट ऑलवेज ब्लेमींग अदर्स. अँड आय थिंक सगळ्यांनी हे विचार करपाक लागपाक जाय. आनी ह्या वेळार कारण हो आजून पर्यंत हे स्थिती हांगासर सोंपिल्ली ना. ही स्थिती आनीक म्हाका दिसता जायते म्हयने फुडें वचपाची आसा. अँड डिप्रेस जावं नाकात अँड स्टे पॉझिटिव्ह. लायक दिग्विजय सेड की एकूच गोश्ट आहा जी आमकां फुडें व्हरतली इज पॉझिटिविटी. अँड इन दीस लॉकडावन वी हॅव टू फायंड न्यू वेज. जर आपूण आनीक कितें करपाक शकता टू कम आउट ऑफ दीस, हें सुद्दां भरपूर गरजेचें आसा. अशें एक व्यक्ती जाणी म्हाका दिसता तांचे कडेन उलोवन खूब दिसांनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की समाजान आमच्या खातीर करपी किंवा आमच्या संवसारान बरें उरपा खातीर करपी अशे व्यक्ती जाणी आपल्या स्वता कडल्यान, जेच्या पयलीं हांवें सांगलेलें की आपल्या कडेन मूड बरो आसा जाल्यार बोटभर दिवप अशी म्हण आसा, जाल्यार हे मनीस आपल्या कडेन मूड बरो आसा ती मूड दिता जाल्यार आनीक आपल्या कडेन आसा जाल्यारूय ते तुमचे कडेन दिवपी असो व्यक्ती आमच्या वांगडा आयज गजालीक आयिल्ल्यार त्या खातीर हांव तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. दिग्विजय बाब, देव बरें करूं. तुमी तुमचो वेळ काडलो आनी आमच्या कडेन उलोवपाक. म्हाका खबर आशिल्लें तुमी बिजी आशिल्ले आयजूय सकाळच्यान, बट थँक्यू व्हेरी मच. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. थँक्यू व्हेरी मच. आनी पळयत रावात प्रुडंट. ह्या सगळे लॉकडावनान आमी इतले दीस उलयताले आमचे गोंयचे यूथ जे आसा तांचे कडेन, आनी तांच्यांनी जें काम आमच्या ह्या सोसायटी खातीर केलां, आमच्या ह्या गोंया खातीर केलां, आनी तांकां प्रुडंट सलाम करता सगळ्यांक. सिद्धेश भगत आमच्या बरोबर आसा. वेलकम टू द शो सिद्धेशजी. हाय सचिन. नमस्कार. सिद्धेश, सगळ्यान पयलीं हांव सुरू करपाक सोदतां फ्रॉम दी लॉकडावन. जेन्नाच्यान लॉकडावन जालो तेन्नाच्यान सगळेच लोक घरान उरले. सगळ्या लोकांक खुबश्यो गोश्टी कमी पडल्यो किंवा पावोवपाची जिम्मेदारी आशिल्ली पंचांचेर आशिल्ली, सरपंचांचेर, MLAंचेर. तुवें तुजें काम खूब बऱ्या तरेन सुरवात केलां. आमी सदांच सोशल मिडियाचेर पळयताले. कशी कितें सुरवात जाली तुज्या कामाची? कितें काय म्हणल्यार सडनली जेन्ना न्यूजार आयले की कोविड-19 खातीर कंट्री तशेंच आमची स्टेट लॉकडावनान वता, तेन्ना एक असो प्रसंग आयलो की कंटिन्युअस जी मेसेजीस आयल्यो की व्हॉट्सएपार, सोशल मिडियाचेर की आतां कशें जातलें, लोकां मरेन आनी मेन म्हणटा ते खुबशे फेक मेसेजीसूय केल्यो
खुबश्यो सोशल मिडियाचे थ्रू. सो लोकांचे मदीं खंय तरी अशें भंय असो निर्माण जालो, आतां कितें करतले, कशें वतले, कितें जातलें. तेन्ना वी हॅड नो टायम. पूण आमी तेन्नाच कितें केलें, एक WhatsApp ग्रूप करून आमच्या वाड्या वयलो, वी हॅड स्टार्टेड विथ द व्हॉलंटियरींग सर्विसीस. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना अप्लाय करून करपाचे पयलीं वी हॅड फॉलोड द व्हॉलंटियर ग्रुपींग. बिकॉज आतां कशें करतले, कितें करतले, आनी लोकांक एसेन्शियल कमोडिटीज कांय पावूं ना पावूं, बट एसेन्शियल कमोडिटीज आनी मेडिसिन्स कशें पावयतले, हेजो एक खंय तरी आमकां मार्ग जाय आशिल्लो, आनी ते करपा खातीर व्हॉलंटियर्साची सर्वीस जाय आशिल्ली. So after that, we came together and we had a joint conference, phone conference. आणि त्याच्या वयल्यान आमी डिस्कस केले की विल सी दॅट डोर टू डोर डिलिव्हरी स्टार्ट करची म्हणून. बरोबर. जस्ट टू आयडेंटिफाय वॉट विल बी द म्हणल्यार मेन कारण लॉकडावनान आमकां खंयची गरज चड पडटली ते आमी स्क्रुटनी केली, आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की एसेन्शियल कमोडिटीज, आनी तेच्या मागीर आयले सरकारान काडले ते व्हॉलंटियर्स हे. बट दीस हॅपन द सेम नायट when PM came up with the lockdown proposal. ओके, सो आमच्या गोंयांत ताच्या पयलींच्यानूच जे लॉकडावन आशिल्ले, जनता कर्फ्यू आशिल्ले, ते सुरू जाल्लो. सिद्धेश, आनी एक इनिशिएटीव तुवें घेतलो की एक ह्या वेळा वयली सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे सगळे जे पब्लीक सुवात्यो आसात त्यो सॅनिटायज करप किंवा घरान वचून सॅनिटायज करप, खंयच्यो जर जागा आसात ती. हे इनिशिएटिव्हा बद्दल थोडें कितें सांग म्हाका. पळय कशें आसा, जेन्ना पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेतले गव्हर्नमेंटान की पब्लीक प्लेसिसा कडेन जे सॅनिटायज करपाचे आनी वचपाचे. बट मेन म्हणटा ते पब्लीक प्लेसीस जेन्ना लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान पब्लीक प्लेसीस चड यूज जायनाशिल्ले. बट विलेजींनी आपल्या दारांनी खुबशे लोक येताले आनी वताले. लॉकडावन आसून सुद्दां कितें शेजारी येतालो, कोण हें व्हरपा येतालो, घरान सामान काबार जालें किंवा तेंगेर येवन सो थंय जाताले. बट ते जेन्ना करताले तेन्ना आमकां दिसलें की प्रायोरिटी जेन्ना आमी, म्हाजे हिशोबान म्हाका दिसलें, जेन्ना हांव इलेक्शनाक बशिल्लो, जेन्ना मतां डोर टू डोर मागपा वताले, कॅम्पेन जाताली, कित्याक आयज लोकांच्या सेफ्टी खातीर आमी डोर टू डोर करना ह्यो. ज्या लोकांनी आयज खंय तरी आमकां निवडून हाडला, तेंचो लायफ किंवा तेंचे रिस्कान घालनासतना आमी तांकां डोर टू डोर सर्विसीस कशे पावयतले, खंयचे तरी एक पेस्ट कंट्रोल हेतून तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून तेंचे कडल्यान खंयचे केमिकल यूज करतले आनी तेंकां सांगपाक की केमिकल यूज करतना ह्युमन लायफाक हार्म जायना तसलो केमिकल यूज कर. त्या भायर तेजेर पयलीं स्टडी केले आमी गुगलाचेर की खंयचे टनल्सान ते जशे ह्युमन टनल्स आशिल्ले तेतूंत भितरल्यान थोडे केमिकल्स बर्न केल्ले, कित्याक केमिकल स्किनीक एफेक्ट जावपाक ना. ते स्टडी करून एक तें करपाक आमकां 1-1.5-2 दीस गेले. एंड आफ्टर दीस 2 days वी स्टार्टेड विथ डोर टू डोर. कित्याक काय म्हळ्यार घरान मारता ते केमिकल्स अशें आसपाक येना की लोकांक लागले की ताका सायड इफेक्ट कांय आसपाक येना. आनी जशें की आतां तुमी पळयलां इंडस्ट्रीन बी मारता, जशे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीन, डिस्टिलरीन ते करतात पळय, ते केमिकल आमी ट्राय करून तेंचे कडल्यान हें घेतलें, पेस्टिसायड कंपनी आसा पळय तेंचे कडल्यान हें घेतलें की खंयची केमिकल लोकांक हार्म जावपा ना. हें करून आमी लोकांक सेफ्टी दिवपाक शकतले, हेजी आमी जतनाय घेतली. आनी बेसिकली वी स्टार्टेड दॅट की एकूच दीस अशें न्ही, कोणाकूय गरज आसा तो आमकां फोन मारतालो, मातशें आमकां आयज मेळटलें. वी यूज्ड टू गिव देम की आमी अशें जालें की पंपूय घेवन दवरले थोडे धाकटे. ते भायर नेसेसिटी जी लागताली केमिकल्स, बट केमिकल शॉर्टेज आसल्या कारणान आमकां 1-2 दीस पयलीं सांगपा पडटालें आनी मागीर पे करून हाडपा पडटालें. बरोबर. हे सगळें करता आसतना मॅन पावराची गरज आसता आनी एज अ यूथ म्हाका दिसता तुज्या वांगडा तुजे फॉलोवर्स यूथ खूब आसा. तांचो सहयोग कसो कितें लागलो तुका? पळय कशें आसता, सगळ्यांकी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ते ब्लेसिंग्स लोकांचे, जी म्हाका अपार मेळ्ळी ह्या कोविडाच्या टायमार. आनी हांव सॅल्यूट मारपाक सोदतां म्हाजे यूथ टिमीक, कित्याक जेन्ना इतले रिस्क आशिल्ले, जेन्ना भायर भोंवतना लोकांनी चिंतूना की आपूण आपल्या सोसायटीक, आपल्या वाड्याक, आपल्या स्टेटीक आनी आपल्या नेशनाक एक खंय तरी सर्व करपाची. जेन्ना तो एक मनान आसता पळय, डॉक्टर हॉस्पिटलान सर्व करता, आर्मी बॉर्डरीर सर्व करता, शेतकार शेतान सर्व करता, कित्याक शेतकार रोयना जाल्यार आमकां जेवण पडपाना, ते थंय सर्व करता. सो हेज अ कॅज्युअल जे युथाक दिसलें की आपुणूय खंय तरी सर्वीस दिवपाची गरज आसा विथ फूल प्रिकॉशन. तांकां जे व्हॉलंटियर्स म्हणटकच बेश्टेच धाडपाक कोता येना. तांकां मास्क, ग्लाव्ज, सॅनिटायझर्स तेंचीय सेफ्टी मना दवरून जेन्ना ते आयले, भाई आमकां हें करपाक जाय, भाई आमकां लोकां कडेन पावपाक जाय. आनी एक वाड्या वयलो जेन्ना ग्रूप मुखार सरलो आनी जेन्ना आमी चिंतलें की दीस इनिशिएटीव जेन्ना तेंची, आनी मेन म्हणटा ते तेंच्या पेरंट्सांनी, तेंच्या पेरंट्सांनी तांकां स्टॉप करूं ना. कित्याक एक ते नॅशनलिझम भितर आसता पळय, एक स्टेटहूड बाबा आपूण कितें तरी करतले, आनी थोडे कितें म्हणटा, आरे बाबा तूं वचनाका भायर, तुका कितें जायत, हें जायत. पण पेरंट्सांनी चिंतना आसतना असो सपोर्ट दिलो आनी तेंचो आशिर्वाद पेरंट्साचो
तेंच्याय वांगडा आशिल्लो आनी म्हाज्याय वांगडा आशिल्लो म्हणून हें कार्य अशें जावपाक पावलें. सो इम्पॉर्टंट म्हणटा ते दोग जाणां थँक्यू म्हणपा पडटा. तीग जाणांक यूथ, तेंचे पेरंट्स आनी एव्हरी विलेजर इन माय वॉर्ड एंड माय विलेज फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ अस इन अ व्हेरी नायस वे. स्मूथ आशिल्लें की आयज मातसो डिले जालो, फोनार आमकां हें करप ना. आसूं सुशेगाद या, जाता तशें हाडून दी. सो इट वॉज व्हेरी नायस सर्विंग पीपल एट दॅट टायम. बरोबर. इनिशियल डेज ऑफ लॉकडाऊन एंड देन मिडल एक भाग आयलो आनी आतां जेन्ना थोड्यो ग्रीन झोन आसल्या कारणान सूट दिल्या, हे तिनूय फेज कशें कितें पळयतात आनी करंट सिच्युएशनाचेर जर एक्स्ट्रा कितें सांगूं शकता जाल्यार? बेसिकली सचिन जेन्ना फर्स्ट आयलो पळय आफ्टर जनता कर्फ्यू, हम्म. तेन्ना लोकांक अंडरस्टँड जावना लॉकडाऊन कसो आसतलो, कितें आसतलो, आनी जेन्ना सरकारान मिलिटरी कर्फ्यू आनी खुबशे गोश्टी घातले पळय, तेन्ना लोक सारके डिस्टर्ब जाले. हम्म. की तांकां समजुना कितें आसतलें आनी कशें आसतलें. कित्याक काय म्हणल्यार पयलीं समज जेन्ना एक समज गायडलायन्स आयिल्ली लॉकडावन अशें आसतलें हें आसतलें हें कोणाकूच खबर ना. बरोबर. आनी जेन्ना हें आयलें तेन्ना लोकांच्या मनान अशें जालें की भंय असो निर्माण जालो. आतां कशें करतले? आमी उपाशी पडटले काय कितें? लोकांनी अशें सुद्दां केलें की 30-30 किलो कांदे पयलींच हाडपाक लागले. ओपन दिसले आनी मेन गजाल म्हणटा ती ह्या टायमार ह्या इनिशियल स्टेजीन जी लोकांचो फायदो घेतला पळय, गैरफायदो. कसो काय म्हणल्यार गरजेक म्हारग वस्तू विकप, हाय रेटीन विकप, हे ह्या टायमार जालें. आनी लोकांक अंडरस्टँड जावना लॉकडावन म्हणल्यार कशें आसतलो. बट हेज द टायम पासीस, जेन्ना आमची व्हॉलंटरी सर्विसीस जाली, ऑल ओव्हर गोवा व्हॉलंटरी सर्वीस जाली, डोर टू डोर एसेन्शियल कमोडिटी जाली, तेन्ना लोकांचो तो प्रेशर हाय जाल्लो पळय तो खंय तरी कमी जालो. आनी लोकांक कोणा कडेन तरी उलोवन आपलें मन आतां आमच्या व्हॉलंटियर्सा कडेन लोक उलयताले, अरे हें अशेंच उरतलें, अशेंच आमी भितर उरतले, कितें जातलें. तेन्ना आमी खंय तरी आपलो एक मोटिवेशन लोकांक दिवप, कांय ना टेन्शन घेनाकात, तुमी तुमच्या घरान तुमच्या खातीर रावात. बट आतां सोशल डिस्टन्सिंग आपूण जावन मेंटेन करता लोक. ऑब्वियसली म्हणल्यार मनान भंय आसा. भंय आसा. कसलो भंय आसा काय? आतां पळय म्हाका जाल्यार हांव म्हणटलो म्हाका जाल्या, बट ते ट्रान्सफर जाता. सो तो म्हणटा आपल्या घरा कडेन बायल आसा, भुरगीं आसा, आवय आसा, बापूय आसा, वय. तो म्हणटा ही भानगडच नाका. त्या परस आपूण आपल्या फॅमिली वांगडा रावता. एक तर ऍटलिस्ट बेटर नाल्यार वर्स्ट म्हणटा पळय तसली कंडिशन तें. एक तर तूं सारकें. सारकोच राव नाल्यार रावच नाका म्हणटा पळय तशें. सो खूब सारकें. जाणांनी प्रतिसादय दिलो आनी गूड इनिशिएटीव बाय खंय तरी प्रायम मिनिस्टरान खंय तरी बरो इनिशिएटीव घेवन लोकांक मदींच येवप आनी मोटिवेट करप ह्या टायमार. आनी दुसरी गजाल ती पॉलिटिक्स सगळ्यांनी पयस दवरलें. एक्झॅक्टली. बेस्ट येस. म्हणटा तें इट वॉज द बेस्ट थिंग दॅट कोण पळयनाशिल्लो. हांव बीजेपी, हांव काँग्रेस, हांव आप, कोणाकूच दिसनासलें. आनी सगळ्यांच्या मनान जे डिफरन्सीस आशिल्ले पळय थंय कशें जालें. आयज हांवें सुद्दां पळयलां जे बीजेपी नाशिल्ले ते सुद्दां ताटां दोडायताले. एक्झॅक्टली. जे एक टायमार बीजेपीक म्हणटाले नाका ही पार्टी, ते सुद्दां दिवे पेटयताले ते. सो इट वॉज अ कलेक्टीव हें की आमकां खंय तरी अशें दिसलें की युनिटी, ह्युमॅनिटी आनी एक वेगळोच फील आशिल्लो. दीस लॉकडावन वॉज द बेस्ट लेसन फॉर अस टू शो दॅट आमी एकमेका कडेन कसो व्यवहार करपाक, एकमेकांक मोग कसलो दिवपाक जाय तो आमकां ह्या टायमार कळ्ळो. एक्झॅक्टली. सिद्धेश बाब, खरेंच म्हाका दिसता तुवें जें काम केलां आनी अशेंच जायते यूथ आसा ताच्या खातीर तूं एक इन्स्पिरेशन ठरता आनी सगळे यूथ तुका एज अ एक आयडल ऑर इन्स्पिरेशन म्हणून पळयता की तुजी कामां पळोवन फुडें आपूण कितें तरी बरें करपाक जाय म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं तुका जें तुवें सोशल सर्वीस केला ताच्या खातीर. एंड म्हाका दिसता की आनीक केन्ना तरी परत आनीक उलोवप अशेंच जातलें आनी परत एक फावट मेळुया आमी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सचिन. थँक्यू. सो हे आशिल्ले आमच्या वांगडा सिद्धेश भगत आनी खरेंच तांचें जें काम आसा ताच्या जे विलेजीन म्हाका दिसता सगळ्यांनी देख घेवपा सारकें आसा. आपल्याक जमता तशें किंवा आपूण आपल्या कडेन जी कॅपेसिटी आसा तेज्या भायर लिमिटा भायर वचून आपूण कितें करपाक शकता आपले सोसायटी खातीर तें दाखोवन दिवपाचें एक काम सिद्धेश हाणें केल्लें आसा. सो अशेंच कांय आनीक यूथ आमचे गोंयचे जे नखेत्र म्हणपाक सोदता, एक इन्स्पिरेशन म्हणपाक सोदता तांकां, तांचे इंटरव्यूज आमी तुमच्या मुखार हाडटले. तो पर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.